ह्या पाठाचें नांव जावन आसा शणै गोंय बाब. शणै गोंय बाबांचें पुराय नांव वामन रघुनाथ शणै वर्दे वालावलीकर, पूण सगळे लोक तांकां शणै गोंय बाब ह्याच नांवान वळखतात. शणै गोंय बाब स्वाभिमानी आसले. आपल्या देशाचो, मायभाशेचो तशेंच आपूण एक गोंयकार म्हणपाचो तांकां व्हड अभिमान आशिल्लो. तांणी केन्नाच कोणा मुखार तकली बागयली ना. जें खरें आनी न्यायाक धरून आसा तेंच केलें. अशें करतना तांकां खूब लुकसाण सोंसचें पडलें, पूण तांणी केन्नाच ताची पर्वा केली ना. तांणी आपल्या स्वाभिमानाक लागून नोकरी लेगीत सोडली. ताचें अशें जालें. ते विदेशी कॉन्सुलेटांत काम करताले तेन्नाची खबर. तांचे वांगडा काम करपी सगळ्यांक पगारवाड दिली, पूण शणै गोंय बाबांक दिली ना. हांचें तांकां मात पसून वायट दिसलें ना. दुसऱ्या दिसा सायबान शणै गोंय बाबाक आपोवन व्हेलें आनी सांगलें, हांव ऑफिसांत भितर सरता तेन्ना सगळे जण उठून उबे रावतात. तूं मात उबो रावना, देखून तुका पगारवाड दिवंक ना. हें आयकून शणै गोंय बाब तांबडे गुंज जाले. तांकां उतर फुटना जालें. थोड्या वेळान सायबान सांगलें, पूण तुजें काम बरें आसा म्हूण हांव तुका दोट्टी पगारवाड दितां. आपणे सायबाक सलाम ठोकचो हे खातीर ही दोट्टी पगारवाड आसा हें शणै गोंय बाबांक कळ्ळें. ऑफिस सुट्टना तांणी आपलो राजिनामो आपल्या वयल्या अधिकाऱ्या कडेन दिलो. तातूंत तांणी बरयल्लें, हांव म्हजें काम बरे तरेन करतां, खुशामत करप हें म्हजें काम न्हय. दुसऱ्या दिसा सायब नेटान आयलो. ताका दिशिल्लें आपूण येतकर शणै गोंय बाब उठून उबे रावतले. पूण तांचे कदेल रिते पळोवन सायबाक अजाप जालें. तांणी चवकशी केली आनी शणै गोंय बाबाच्या घरा आपोवणें धाडलें, पूण ते आयले नात. मागीर सायबान एका अधिकाऱ्याक आपयलो. ताचे कडेन खोड्याची गाडी दिली आनी ताका शणै गोंय बाबांक आपोवपा खातीर धाडलो. पूण शणै गोंय बाबान परतून थंय पांय दवरलो ना. हे घडणुके वयल्यान शणै गोंय बाब कितले मानी आशिल्ले तें आमकां कळटा. कोंकणीचें कार्य तांचे कडल्यान घडलें तें ह्याच मानी स्वभावाक लागून. शणै गोंय बाबा वेळावयलो काळ सामको वेगळो आशिल्लो. लोक घरांनी कोंकणी उलयताले, पूण कोंकणी बरोवप, कोंकणींतल्यान आपले वेव्हार चलोवप तांकां उणेपणाचें दिसतालें. ही उणेपणाची भावना काडून उडयतले जाल्यार आवय भाशेक वयर काडले बगर दुसरो उपाय ना हें तांणी पारखिलें. तांणी कोंकणीची उदरगत करपाचो निश्चय केलो. शणै गोंय बाबांक कोंकणी भास वयर सरिल्ली जाय आशिल्ली, ती निखटी भाशे खातीर भास म्हणून न्हय. कोंकणी समाजाची उदरगत करपाचो तांचो हावेस आशिल्लो. तांणी कोणाचीच पर्वा करिनासतना कोंकणी भाशेंत बरोवपाक सुरवात केली. तांणी कोंकणीची तांक दाखोवन दिवपा खातीर वेगळे वेगळे विशय घेवन कथा, नाटकां, निबंध अशें सगळे तरेचें साहित्य कोंकणींत निर्मिलें. कोंकणीचे नेम सोदून काडून व्याकरण रचलें. कोंकणीचो वावर तांणी विश्वासान केलो. तांणी गोंयचेर, गोंयकारांचेर आनी कोंकणीचेर मना पसून मोग केलो. कोंकणी भाशेचे उदरगती खातीर तांणी उपाट कश्ट काडले.
कोंकणीक व्हडविकाय मेळोवन दिवपाची म्हान क्रांती तांणी जल्माक घाली. देखून तांकां कोंकणीचो म्हापुरूश म्हणटात.